येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. मुरगांव पालिका कामगारांक अजून ना म्हयन्याचो पगार, वेळच्या वेळार जायना रिकवरी. हे आता सदचें जावन जावला म्हणटात बेजारिल्ले कर्मचारी. जुजे फिलीप आता कित्याक करता कुरकूर? राष्ट्रवादीचो एकोडो आमदारय गेल्यार परवाना, तोच म्हणटालो न्हय, विचारता तृणमुलाचो डायरेक्ट आमदार चर्चिल आलेमांव. PWD IT विभागाचे कामगार देंवल्यात रस्त्यार. नवे नोकर भरतीचेर घेतलो आक्षेप. 8 वर्सां काम केल्ल्यांक करात आदी फिक्स, मागतात खूब इल्ले कर्मचारी. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांतलो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो एकोडो आमदार वगडायलो तरी आमकां ताची पर्वा ना. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोझान हाचे आदीं म्हणिल्ले, जाल्यार तो आतां कुरकूर कित्याक करता? काँग्रेस विलीन करपाक शकता जाल्यार हांव कित्याक ना? चर्चिल आलेमांवान विचारला. मजेची गजाल म्हटल्यार सभापतीन अजून चर्चिलाक TMCचो आमदार म्हूण अधिकृतपणान घोशीत करूंक ना. साश्टीचो हेवीवेट राजकारणी चर्चिल आलेमांवान आपली वैधानीक विंग TMCत विलीन करून राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडली. तो सभापतीक मेळ्ळो आनी विलीनीकरणाचें पत्र दिलें. चर्चिलाच्या कोतान काँग्रेसीचें 1/3 भोवमत भाजपात विलीन जावं येता जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे विलीनीकरणाक आव्हान कित्याक? राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो तो एकोडो आमदार आशिल्लो. हांव तेगे पार्टी घेवन गेलो ना. आय एम द 100% असेंब्ली legislative. 100%, not 2/3, not 4/3. Sometime back, the speaker accept 2/3, 10 people gone from Congress to BJP and accepted no merger. So why not my merger? I not join, I done merger. तर तुमकां स्पिकराचे हे बी येयले एक्सेप्टेशन बी येयला लेटर? येतले येयल आसतले, वचल नाही. कित्याक? जावपाक कन्फर्म जातालो जाल्यार लेटर येयलें जास्त तुका तो पयलीं सांगतालो बरे बाबा एक आमदार गेलो आमकां कांय फरक पडना म्हणून. हांव कितें बेजार तुका? हांव तांकां 1 वर्स रावलें बरें, 1 वर्स सांगलें बरें, हांव कितले बाजे तुमी सांगताले बरें, आज सांगता फाल्यां सांगता तुमी सांगनासले. तृणमुलाचो खासदार आनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईझीन फॉलेरोन चर्चिलान केल्ल्या राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाक कायदेशीर म्हटलां. 10th schedule of the Constitution, so-called anti-defection law. Nobody is expert except Goans, because Goa has seen the defections for the last 20-30 years, and I think everybody knows the law by heart. In fact, the 10th schedule, the highest number of decided cases, whether in the High Court or Supreme Court, originates from Goa. So what Churchill Alemao has done is absolutely within the ambit of 10th schedule of the Constitution of India. Because 10th schedule is very clear. He doesn't only represent more than 2/3, he represents 100%. And therefore, there's absolutely no doubt the step which he has taken is as per the law, and the law is loud and clear. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मुरगांव पालिकेच्या कामगारांक ह्या म्हयन्याचो पगार अजूनय मेळूंक ना. ते सांगतात हे आतांचेच न्हू जाल्यार फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन हेच चलत आयला. वेळार पगारच दिनात. रिकवरी वेवस्थीत जायना. बँकांनी तंत्रीक अडचणी आशिल्ल्याची कारणां दितात. मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सील ही A क्लास म्युनिसिपालिटी आणि आज 14 तारीख तरी आसतना आज म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांची सॅलरी जावना. गेले कितकेशे म्हयने आमी आयकता की म्युनिसिपालिटी ही फायनान्शियली क्रायसिसान आहा. बिकॉज तांकां जे रिकवरी जावपाक जाय ती रिकवरी जायना. जो फायनान्शियल आउटस्टँडींग आहा ते खंय तरी रिकवर जावपाक जाय ते अजून जायना. म्हणून खंय तरी ताका सॅलरी दिवपाक जायना. जो पेन्शनाचे जे कितें दिवपाक जाय ते दिवपाक मेळना. जेन्ना आमी फायंड आवट केलें वर्कर्सां कडेन ते कशे सफर जातात ते सांगतात की तेंचे जे बँक लोन्स आहात जावं तेंची स्कूल फीज आहा जावं बाकीचे घराचे खर्च आहा हेच्या हे सॅलरी लेट जाल्या कारणान ताका भरपूर त्रास जाता. आनी आमी हेच फायंड आवट करपाक ट्राय केली की जी सॅलरी कित्या खातीर डिले जाता. आनी चेअरपर्सन विचारलं ते सांगतात की नियरली 1,40,00,000 ही तांकां सॅलरी घालची पडटा. आनी जे रिकवरी जावं जो इनकम आहा हो नियरली 40 lakhs पर मंथ येता. आनी तेच्या खातीर तांकां खूब त्रास जाता.
होप करता की ही सॅलरी आणि रिकवरी फुडल्या म्हयन्यात टायमार जाता. पेमेंट लेट जालो हे खाली ह्या लास्ट मंथ आणि ह्या म्हयन्याक लेट जाला पेमेंट लेट जालो. आमकां सॅलरी घालपाचें आमी अरेंजमेंट ऑलरेडी केल्ली आसली. काही कारणाक लागून म्हटल्यार बँकेचो IFC कोड चेंज जाल्ल्या कारणान हे बँक्स आहा ते मर्ज जाल्ले आहा आनी IFC कोड चेंज जाल्ल्या कारणान तो चेक येयल्लो तो रिटर्न परतून DMAन गेलो आणि ते प्रोसेस करता म्हणसर आमकां परत टायम लागलो आणि आयज आमी 14 तारखेक म्हटल्यार आयज पेमेंट तेंचो क्लियर करता. आता सद्याच्या स्थितीन आमचे मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो टोटल पेमेंट ऑलमोस्ट 1 crore 40 lakhs सुमार जाता आणि त्या 1 crore 40 lakhs जाता म्हटल्यार आमकां एनओळ आहा ती खूब कमी आहा. रिकवरी जायना आमची सारकी आणि त्याच्यार आमी हे प्रयत्न चालू दवरलेलो आहा. आमकां जाता तितलो इन्कम 50% सुद्दां इन्कम आमकां येना. त्या कारणान मातशें आमकां त्रास जाता. वेरी टफ जाता केन्ना वर्कर्सांक जेन्ना ते हार्डवर्क करून तांकां जेन्ना सॅलरी मेळना खंय तरी डिले जाता तेन्ना खंय तरी हार्ड टायम येता आनी ते आमकां म्हणटा की म्हाका जाल्यार म्हणटा ते आयज मेळ्ळें पयलीं तूं उलयतालो कावन्सिलर नासतना आनी आतां तूं उलयना आमच्या पेमेंटाचो इशू घेवन जाल्यार हांव इतलें सांगूंक सोदता पळय कितें आसता पेमेंट ह्यो वयर सकयल जातात. हे फाटी तरी म्हाका दिसता इशू तो जावचो नासलो पेमेंट डिले जावपा नासलो पेमेंट टायमार जातलो पूण खंय तरी कामगारांचो जो वर्कर्स आहा तेंचो खंय IFC कोड आहा पळय तो खंय तरी ते दिवपाक चेंज करपाक हेंचे कडेन वर्कर्सांक डिले जाले त्या कारणा खातीर बँकेचो तो पेमेंट जो येयल्लो तो रिटर्न DMA कडेन गेलो त्या खातीर हे पेमेंट इशू जालो ह्या फाटी. जाल्यार आतां म्हाका दिसता आयचे दिसा तांकां ते पेमेंट सांज मेरेन जातलो अशें म्हाका दिसता. पेमेंट ह्यो टायमार पडपाक जाय ही जर गजाल सारकी आहा की दे आर वर्कींग हार्ड फॉर द पीपल. ते आतां ग्रावंड स्टाफ म्हणटा पळय तांकां ते म्युनिसिपालिटी जे ग्रावंड स्टाफ काम करता पळय ते आमच्या खातीर काम करता. सबंद वास्को दाबोळ हांकां फर्स्ट प्रिफरन्स पेमेंट तेंचो टायम टू टायम पडपाक जाय हीच म्हाजी विनवणी आसता केन्ना तांकां टायमार पडपाक जाय. वास्कोच्यान गोवा 360 हिरू महादेव. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 31 नव्यो कायमस्वरुपी नोकरीचे रिकामे जागी जाहीर जाल्या उपरांत कंत्राटी कामगार निशेध उक्तावपा खातीर PWD IT विभागाचे कर्मचारी रस्त्यार आयल्यात. ते म्हणटात ते 8 वर्सां परस चड तेंप जालो काम करत आयल्यात पूण PWD ते खातीर नव्यान भरती करता पूण आदल्यांक नियमीत करूंक ना. ह्या पदा खातीर 35 लाखां परस चड लाच मागिल्ल्याचो आरोपय ताणें केला. वेंचणूको लागीं येता आसतनाच नोकऱ्यांच्या घोटाळ्या कडेन लोकांचें लक्ष गेलां. फिक्स करपाच्या आश्वासनांच्या बोळात तांचो पगार कांय वर्सां आदीं उणो केल्लो पूण इतल्या वर्सां उपरांतय नोटींग करताले. PWD कंत्राटी कामगारांनी दावो केला. PWDची इंजिनियर्स आमी TIT म्हणून आमी हांगा जमल्या. आमी 2013 आमकां रिक्रूट केल्ले. इनिशियल जो पेमेंट सॅलरी आमची आसलेली 18,700 आसलेली आनी मागीर आमकां स्केल लायली आनी 1 वर्सान ती सॅलरी आसली ती आमकां 25,000 केली आनी इमिजिएटली 1 वर्सान ती आमची सॅलरी सामकी देंवयली आनी 17,000ची हाडली. हे 17,000 खातीर आमी वारंवार तेन्ना PWD मिनिस्टरा मेळ्ळो तेन्ना सुदीन ढवळीकर सर PWD मिनिस्टर आसलो तेणें आमकां डायरेक्ट सांगलें तुमकां सॅलरी जाय काय तुमकां जॉब जाय. ऑब्वियसली आमी जॉब जाय म्हणटले कित्याक आमकां सॅलरी वाडटली कन्फर्म जाली म्हणटकीर आमकां खंय तरी बरें दिसता म्हणून. आयज 31 पोस्ट काडलेले TIT 31 पोस्ट आनी आमी आसलेली 27 जाणां पूण आमकां एब्जॉर्ब करना आसतना आनी आमकां खंयच न्याय दिना आसतना सगळो नवो रिक्रुटमेंट घेतले कडेन आसा. सीएमा कडेन आमी कितले हजार फावटी गेल्ले आसा PWD मिनिस्टरा कडेन गेल्ले आसा ते फकत म्हणटा पळयता आमी पळयता पण कितें पळयलें आजून पर्यंत तें आमकां कळना. आमकां लास्ट टायम सीएमान सांगलेलें हो जो तुमचो तो घोळ केले कडेन आसा घोळ हो सुदीन ढवळीकर सरान केलो म्हणपा लागलो. तेणें तुमकां कशें घेतलें आपल्याक खबर ना तो तुमचो घोळ करपाक काणीपूर सुदीन ढवळीकर सर म्हणटा. आमी म्हणटा कितें आज समज हो घोळ जाला न्हू सो तुमी हे राज्याचे CM आसा हो घोळ कसो सारको करपाचो तो तुमी वाट काडपाक जाय आसलेली. सो तुमी तेजेर वाट काडना आसतना आमकां डायरेक्ट तो घोळान आनी कोणान उडयले आनी आमकां डायरेक्ट भायर मारल्या. हेजेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय आसलो तो तोडगो आयज पर्यंत काडूना आनी 8 वर्सां 8.5 वर्स सर्विसान आमी आतां करपाचें कितें. भरती प्रक्रियेत राजकारणाची व्हडली भुमिका आसा. दर एका पोस्टा खातीर राजकारणी 35 लाखां परस चड लाच मागतात असोय तांचो आरोप. आतां नोकऱ्यांची वळेरी रद्द करची आनी नवी भरती घेवचे आदी तांकां फिक्स करचे तांणी मागला. हितून जॉब स्कॅम चालू आसा सांगपाचें म्हटल्यार लोक हांगसर मिनिस्टर पयशे मागता डायरेक्टली सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां पयशे मागले पयशे ऑफर घेवन येता ऑफर घेवन गेल्ले कडेन फुडें आसा 25 लाख 35 लाखाचे सकयल नाच म्हणटा ते तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलें आसा आमी सॅलरी आमकां सॅलरी इतली ना की आमी इतले 35 लाख 40 लाख आमी दिवपाक शकता.
17,000 किती जावपाक शकता? आता आताच्या काळात 17,000 कांयच न्ही. 20,000 कोणे मागले पैसे कोणे मागले? पैसे कोणी मागले म्हणल्यार एक कळटा, एक खंयच्या सीएमा कडल्यान, मागीर PW मिनिस्टरा कडल्यान तशें. तुमकां येयले हे सांगला तुमकां? हय, पैसे दिलना म्हणूनच आमचें काम जालें ना. पैसे दिलना म्हणूनच आमचें काम जालें ना. तेंचे मेरिट जेणे कोणी पैसे दिल्या पळय, हे जे आयज सिलेक्ट जाल्याचे पैसे दिल्या पळय, तेच लोक सिलेक्ट जाले कडेन आसा. आमचे फुड्यान पैसे ना, सो आमी ऑलमोस्ट आउट आसा. सिलेक्शन जाले ते पोस्ट कार्ड. ऑलमोस्ट सिलेक्शन जालें. आयज लिस्ट आउट जाला, ऑलरेडी लिस्ट आउट जाला. तुमचें नांव ना तितून? आमची ना, कोणाली नांव ना. ओल्ड एकटोय स्टाफ ना. आसा. ओल्ड स्टाफ आमी 27 जाणांचे भितरले ओल्ड स्टाफ फक्त 3 जाण आसा. ते 3 जाणांचे कशें जालें आमकां खबर ना, पूण आवाज आयको येला की तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 20-25 लाख मेजले ह्या पोस्टा खातीर. आमचो डिमांड आसा आमकां एब्जॉर्ब करचे आनी हे जे पोस्ट काडल्या पळय ते इमिजिएटली स्क्रॅप करचे. कित्याक हे एकदां पोस्ट घेतले जाल्यार हे आमकां एब्जॉर्ब करचेच ना. हो जो पोस्टाचो प्रोसिजर आसा आमकां एब्जॉर्ब करून मागीर तुमी मुखार चालू करा. सो इमिजिएटली हे पोस्ट पयलीं स्क्रॅप करचे आनी आमकां एब्जॉर्ब करचो, हो आमचो डिमांड आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान आपल्या खात्यांतल्यो चडांत चड नोकऱ्यो विकिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान ताचो फोग काडला. ताचो भाजपाचो पणजेचो वांगडी आमदार आतानासियो मोन्सेरातान स्वता ताचेर आदी आरोप केलो. आतां गोवा फॉरवर्डान पावसकाराचेर कारवाय करात अशें मागलां. वेंचणुको तेंकल्यात. वेंचणूक परिशदेक याचिका भेटून हातूंत हस्तक्षेप करपाची विनवणी केल्या. नोकऱ्या खातीर मंत्री तरणाट्यां कडेन लाखांनी मागता अशे उक्ते आरोप जाले असले तरी मुख्यमंत्री ते कडेन आडनदर करता अशें दिसता. गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीचो हो आरोप. सरकारान मोठ्या प्रमाणात घोटाळो चलयला अशें सगळे कडेन वातावरण पातळ्ळां. जॉब रिक्रुटमेंट स्कॅन्डल, रिक्रुटमेंट गेट, दिस इज रॉकिंग द स्टेट. इलेक्शन येवन तेकले आतां 20-25 दीस इलेक्शनाक उरल्यात आनी अशा वेळाचेर मॅसिव्ह रिक्रुटमेंट स्कॅम जावप. आमी आमच्या अध्यक्षान ऑगस्ट 28 तारखेक हाजेर पयलीं बोवाळ घाल्लो काणकोणाच्या आमच्या ऑफिस इनॉग्रेशना वेळार. बाब विजय सरदारान क्लियर सांगिल्लें की मेनू कार्ड सरकारान छापला. आज ज्या मेनू कार्डा बद्दल आमचे अध्यक्ष उलयल्लो 28 ऑगस्टाक, त्या मेनू कार्डा बद्दल पयर भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आनी पणजेचो MLA लिडर बाबूश मोन्सेरातान क्लियर कट ऑन रिकॉर्ड सांगला की मंत्री पयशे मागतात जॉबांक एंड चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट. 48 आवर्स जावन गेले, चीफ मिनिस्टर इज नॉट एक्टींग. आनी एक 20 दिसां भितर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. आनी अशा वेळाचेर रॅम्पंट करप्शन. आज सकाळीं आमकां जवळ जवळ 10 फोन आयले, आमचे कडेन 20 लाख मागले, 25 लाख मागले, सर आमी कितें करप, खंयच्यान हाडप काय म्हणून. ऑल इंडिकेशन्स आर दॅट देर इज मॅसिव्ह रिक्रुटमेंट फ्रॉड हॅपनिंग इन द स्टेट ऑन द ईव ऑफ द असेंब्ली इलेक्शन. सो आमी इलेक्शन कमिशना कडेन इंटरव्हेन्शन मागला ह्या मॅटरान आनी आमी CEO गोवा जो आसा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हाज्या थ्रू इलेक्शन कमिशनाक अर्जंट पत्र केलां की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन हाजेर इंटरव्हेन्शन करचें. आनी आमकां खात्री आसा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इंटरव्हीन जातले हातूंत. तुमी पळयात आज सकाळींच म्हाका मेळ्ळा एडवर्टायजमेंट ऑफ JE पोस्ट टेक्निकल IT आनी TA. रिक्रुटमेंटान आसात 31 आनी 24 पोस्ट रिक्रूट केल्यात, म्हणजे सिलेक्ट केल्यात. फायनल लिस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मेळ्ळा 32 आनी 39. म्हणजे एडवर्टायज केल्ल्या परस चड सुद्दां आसात. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स that there is rampant corruption which is also alleged by the ruling भारतीय जनता पार्टी MLA. आमी करनात, तांचो स्वताचो आमदार म्हणटा, BJPचो MLA म्हणटा, चीफ मिनिस्टर म्हणटा नो कमेंट्स. मी पत्र केला आनी हाजेर चवकशी जावची म्हूण, कारण रुलींग MLAन एन्क्वायरी मागल्या. रुलींग MLAन ओपोजन सोडात, सत्ताधारी आमदारान सांगला की 70 कोटीचो स्कॅम ओन्ली इन PWD. दुसऱ्या एका BJPच्या MLAन म्हाका सांगला स्वता की पुलीस कॉन्स्टेबल जॉबाक पयशे घेतात म्हणून. काडल्या ही इलेक्शनां तेकल्या आनी हो इलेक्शनाक पयसो फंड रेजिंग करपाक ह्यो नोकऱ्याचे पावणे काडले. अशें चल्लां की कोण 10 लाख, कोण 11 लाख, कोण 12 लाख चड पयशे दिता, पावणे दिता, तांकां नोकऱ्यो विकप चल्ल्या. आमचो हो आमदार, आमचो सोडून फ्रांसीस सिल्वेर जो स्वातंत्र्याचो आमदार आसा, मिनिस्टर जे आसा ते बॉस जाल्या आनी हे उरलेले जे आमदार राज्या भितर चल्ल्या ते एजंट जाल्या. हे एजंट कितें करता, सगळ्याक आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची नांवां काडटा, लिस्ट धाडटा, दुसऱ्या मिनिस्टरा कडेन दिसता, दुसऱ्या MLA कडेन दिता आनी ताजे कडल्यान पयशे घेता. हो आमचो फ्रांसीस सिल्वेर दुसऱ्या तालुक्यांतल्या, बिचोले तालुक्यांतल्या भुरग्यांक जॉब दिवंक भोंवता. आमचे भुरगे बेकार आसतना हो लेटरां इश्यू करता बिचोले आनी पेडणे तालुक्यांत की तांकां जॉब दिवचे. हे फक्त, आनी हे कितें जाता, हे मिनिस्टरांक लेटरां करता.
आनी मिनिस्टरा हांच्या थ्रू हे एजंट म्हणून काम करून हांच्या थ्रू पयशे कलेक्शनाचे चल्ल्या इलेक्शन फंड रेजिंग. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची कोंकणी भास तिगोवन दवरपाक आनी गिरेस्त करपाक गोंयचो पांय तियात्रीस्ट जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीस हाचें भोव मोलादीक योगदान आसा. गोंयच्या इतिहासांत ताचें नांव अजरावर उरतलें. मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. गोंयची तियात्र अकादमी आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान 3 दिसांचे कल्चरल फेस्टिवल सुरू जाला. आरंभाकच गोंयचो पांय तियात्रीस्ट जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीसाची 150वी जयंती मनयली. 16 डिसेंबर मेरेन विविध कार्यावळी जातल्यो. तियात्र मोगेनी जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीसाच्या घरा वचून केक कापून जयंती मनयली. ह्या वेळार दामू नायक आनी मिनिंदे बानार हांची उलोवपां जाली. 150 वर्सां ताच्या जन्माक काय 150 वर्सां जाली. गोंयच्या इतिहासान जर सदांच जर एक तियात्रा भितर आनी भाशेक भितर जर कोणाचें जर नांव उरतलें तें नांव सामकें सासणाचें उरतलें म्हणटा तें पांय तियात्रीसाचें. ज्या वेळाचेर कसलींच साधनां नाशिल्लीं, आयज तरी मोबायल आसा, गाडयो आसा, विमानां आसा, सगळें आसा. ज्या वेळाचेर कांयच नाशिल्लें, म्हणजे गोंय सुद्दां स्वतंत्र जावनाशिल्लें. आयज आमी 60वें गोंयचें मुक्ती वर्स मनयतात आनी भारताचें आमचो 75th इंडिपेंडन्साचो अमृत महोत्सव मनयतात. पण ही 75 आनी ही 60 ताचे बरे आदी आनी 75 वर्सां फाटल्यान म्हणजे 150 वर्सां पयलीं ह्या तियात्राची ह्या खेळाची मुहूर्त मेड जी कोणें घातली ती म्हणल्यार पांय तियात्रीसान. आनी अख्ख्या गोंयांत जागे करपाक, समाज प्रबोधन करपाक, अवेरनेस करपाक तियात्र ही माची उपलब्ध करून दिली. तियात्रान फक्त समाज प्रबोधनूच करूं ना जाल्यार भाशा टिकून दवरली. आयज जी आमची गोंयची राजभास आसा, जी कोंकणी भास आसा, ती जर सगळ्यांच्या ओंठार, सगळ्यांच्या तोंडार जी घोळटा ताका हे तितलोच ताणें केल्लो वावर फावो आसा. जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीस आजची 150 इयर्स बर्थडे एनिवर्सरी आमी सेलिब्रेट करतात. आनी आयज हो आमकां व्हडलो मान जावन आसा ताका दिवपाक. आनी आमी सगळ्यात एकठांय जाल्यात तेजी बर्थडेक बरे भाशेन ताका येवकार दिवपाक. कित्याक तो जावन आसा आमचो पयलो तियात्रीस्ट बरोवपी आनी ताकाच लागून अजून पासून ही आमची वयर वयर सरत वेता. तेच परी आयज हांव आनी व्हायस प्रेसिडेंट आनी दुसरे सांगाती वचोन ताच्या घराक भेट केल्या आनी थंयसरूय वचोन आमी ही बर्थडेची केक कातरल्या. आमकां ताका लागून हे आमकां देणे फावो जाला म्हणून आमी ताचे उपकारी आनी आयच्या बर्थडे आमी ताचो आभार मानता. गोंयच्या 60व्या मुक्ती वर्सा निमतान रवींद्र भवनात कांय कार्यावळी आंखल्यात. शॉर्ट फिल्म मेकिंग जातलें. ताची नावनोंदणीची निमणी तारीख 22 डिसेंबर आसतली. 30 डिसेंबराक लघुपटाचो पुरस्कार सुवाळो. 28 डिसेंबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनात ज्येष्ठ नागरिकां खातीर देशभक्तीपर एकल गायन सर्त. 2 जानेवारीक 3 पिळग्यां खातीर गोवा ट्रायो नाच सर्त. दामू नायकान ते विशीं माहिती दिली. आयकात. तातूंत भितर पयली जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम म्हटल्यार स्पर्धा. ही स्पर्धा जर कोणाक आसा जाल्यार 60 वर्सांच्या वयर आसा तितल्यांची. 60 वर्सांच्या वयर ही स्पर्धा स्टेट लेवल पॅट्रियोटीक सोलो सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन हो कार्यक्रम हांगा सिनियर सिटीजना खातीर हांगा रवींद्र भवनात जातलो आनी ताजी तारीख आसा 28 डिसेंबर. दुसरो कार्यक्रम आसतलो ऑल गोवा ट्रिओ डान्स कॉम्पिटिशन फॉर 3 जनरेशन. म्हणजे ह्या हातूंत नविदाद अशी की 3 जनरेशनां एकठांय घेतली. 3 जनरेशनां म्हटल्यार आजो आसतलो, बापूय आसतलो, पुती आसतलो. 3 जनरेशनाच्या वयर कोणागेर समजा हें आसा म्हणजे खंय मेळटा तशें पणजो, आजोबा, बापूय, चलो आनी नात अशें जर समजा 3-4 जनरेशनां सुद्दां मेळटा तांचें पार्टिसिपेशन आसतना हांगा ऑल गोवा ही ट्रिओ कॉम्पिटिशन आसतली. ती जातली ताजी हें 2 जानेवारी. ताजे पयलीं सगळी तांची सिलेक्शन प्रोसेस बी आसतली. हिंदी, कोंकणी, मराठी अशें वर्नाकुलर हातूंत भितर भारतीय भाशां भितर ती जातली. पॅट्रियोटीक, नॅशनल, इंटरनॅशनल फोक डान्स किंवा ट्रेडिशनल सॉंग हातूंत भितर तांच्यांनी घेवपाक येता. तिसरो एक जो कार्यक्रम आसा तो
60 years in 60 hours आमी ताजी एक फेज जेन्ना सुरवातीक केल्ली आणि ती इतली सक्सेसफूल जाल्ली की गोंयचे सगळे टॅलंट आशिल्ले त्या टॅलंटांनी भितर आपल्या सोफिस्टिकेटेड सेलाचेर त्याच बरोबर जे कितें आपल्या कडेन अवेलेबल गॅजेट आसा त्या गॅजेटान भितर कॅमेरा आणि हातूंतल्यान भितर फिल्माची निर्मिती केल्ली सुंदर असो तो आविष्कार आसतलो आणि त्या खातीर आमचे हांगा ह्या खातीर पावणे म्हणून आणि हे सगळे पळोवपा खातीर अशोक राणे जे इंटरनॅशनल ज्युरी आसा हांणी हांगा येवपाचे तत्वता म्हणजे कन्सेंट दिल्लो आसा मान्य केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. म्हयन्याचे 18 तारखे मेरेन गोंयांत हवामान सुकें उरतलें. राज्या खातीर हवामान खात्यान बदलत्या तापमानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडल्या कांय दिसांत चडावत तापमानात बदल जावपाची शक्यताय ना. अशें असलें तरी 24 वरां उपरांत उण्या तापमानात ल्हव 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान वाड जातली. 18वेर फांतोडेर प्रवास करप्यांचो दाट दवा कडेन सामनो जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. रायझिंग युथान रॉयल डिलायटाक हारयलो आनी मंगारा वास्को आमदार ट्रॉफी इंटर बूथ टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त जिखली. उपांत्य फेरयेत एकता बॉयज आणि गोमंतेश्वर बॉयज हांकां हारोवन हे संघ निमणे फेरयेत पावले. वास्कोच्या बुत्तेभट मळार पॅरामाउंट स्पोर्ट्स क्लबान ही सर्त घडोवन हाडली. एकूण 41 संघांनी हे सर्तीत वांटो घेतलो. रायझिंग युवा कडल्यान आकाश मिराशीक सर्वोत्कृष्ट बॅट्समॅन पुरस्कार, रॉयल डिलायटा कडल्यान प्रदीप शर्मा आणि रायझिंग युथाच्या गौरीश हांची सर्वोत्कृष्ट बॅट्समॅन म्हण निवड जाली. रायझिंग युथाच्या लल्ला यादवाक निमाणे फेरयेत मॅन ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द सिरीज घोषीत केलो. वास्कोच्या वरिष्ठ राज्य क्रिकेट खेळगड्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. Every 7 years. CM ट्रॉफी पोतून कोण 5 वर्सांनी जायत खबर ना. पूण कार्लोसाची ट्रॉफी, MLA ट्रॉफी कंटिन्यूअस नेक्स्ट 5 years ऑल्सो इट विल हॅपन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आणि सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.